Honorable MLA along with some of the councillors, so they have proposed कि आम्ही हांगा एक कंट्रोल रूम सेटअप करचो फॉर एम्बुलन्स एक थोड्यांनी आपूण इमर्जन्सी व्हेकल म्हणून आपले व्हेकल्स आपूण दिता तशेंच एक कस्टमायज केल्ली एम्बुलन्स आमकां ट्रायल मेळिल्ली आसा. सो एम्बुलन्स इन द सेन्स दो शूड बी एज इमर्जन्सी व्हेकल्स, प्रायवेट व्हेकल्सूच आसा त्यो. सो तांणी कांय जाणांनी आपूण व्हॉलंटियर करून आपूण तुमकां प्रोवायड करता अशें सांगिल्लें आसा. सो कोणाकूय जर इमर्जन्सी खंय शिफ्ट करपाचो जालो जाल्यार तांच्या खातीर एक कंट्रोल रूम सेटअप कर अशें MLAचें सजेशन आशिल्लें आनी वी हॅव ऑल्सो टेकन इट अप. सो वी आर ट्रायंग टू सेट इट अप इमिडिएटली. सो आमी मे बी 1 or 2 days वी वील सेट अप दॅट कंट्रोल रूम सो दॅट कोणाकूय जर कॉल आयलो इमिडिएटली तो फोन नंबर वी कॅन डिस्प्ले ताचेर फोन कॉल केलो काय बाबा इमर्जंट खंय शिफ्ट करपाक जाय खंय आनी कितें करपाक जाय जाल्यार दॅट कॅन बी डन युजींग दीस व्हेकल्स अँड द कंट्रोल रूम. सर वॅक्सिनेशन सेंटरा खातीर तयार आसा सर वॅक्सिनेशन अबाउट वेटिंग सर अबाउट वेटिंग अजून स्टार्ट जावंक ना. एज सून एज गव्हर्मेंट गिव्स द इंस्ट्रक्शन इट वील बी स्टार्टेड. So this helpline number is only for Vasco City or the whole of Mormuga? It will be basically for whole of Mormugaon also. जर कोण गरज आसा जेच्या खातीर गरज आसा वी वील नॉट डिस्टिंग्वीश बिटवीन दीस एंड दॅट ही एरिया एंड दॅट एरिया. इट इज फॉर द पीपल whoever is needed will provide. न्यू काउन्सिलर आहे सुजन आणि त्या खबर नक्कीच झालो. देर टू एस्पेक्ट वन इज रिगार्डिंग द स्प्रेड द व्हायरस नाव, सेकंड रिगार्डिंग वॅक्सिनेशन. तर वॅक्सिनेशन मीटिंग फाल्यां आमकां ती कॉल केली 11:30 विथ द काउन्सिलर. आज मीटिंग कॉल केली तर जैन जज स्पोक्समॅन ब्रीफ होती. सर देर वर सम इश्यूज अबाउट एम्बुलन्सीज आणि बाकीचे वॅक्सिनेशन सेंटर्स जावं हो सेंटर्स बाकीचे ऑफिसर इश्यूज मेनी आहे. इश्यूज खूप आहे. हर्सवॅन इश्यू, एम्बुलन्स इश्यू, सगळे इश्यू सगळे झाले. जैन जज ब्रीफ करतो. आदरणीय आमदार आमचे कार्लू सल्मेटा यांच्यानी मिटींग कॉल केली. या मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर श्री सचिन देसाई, CO, मेडिकल ऑफिसर रश्मी देवदत्त देसाई हे आणि सगळे काउन्सिलर उपस्थित असले. या मिटिंगेक खास करून आम्ही एक डिमांड केला की एक वॉर फुटींग 24 hours आमचे एक कॉल सेंटर हांगा आसचें, हांगासून मॉनिटर करचें. लोकांक कितें आतां एम्बुलन्स मेळना, हर्स वॅन मेळना, ताका लागून डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान 24/7 एक कॉल सेंटर आसचें आणि काही लोकांनी एम्बुलन्स आणि सर्व्हिस व्हेकल म्हणून प्रोवायड केल्या ती हांगा उपस्थित आसतली आणि आमचे कार्यकर्ते तांकां सपोर्ट करतले. लोकांक जर जाला जाल्यार तांकां चिखले व्हरप आणि सर आयसोलेशन म्हणून तांकां जर जाय जाल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, शिरोडा हॉस्पिटल किंवा आनी खंय अवेलेबल आसा थंय तांकां व्हरून पावप ही वेवस्था करपा खातीर आयज ही मिटींग आपयल्ली. बाकीचे सेंटर्स आणि वॅक्सिनेशन जे आम्ही प्रिपरेशन कितें करता जशें सरकारान म्हटलां की आतां 18 to 45 हे वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आसा. ताका लागून आमी आनी सेंटर वाडोवप. एक 2 दीस रवींद्र भवन, 2 दीस वास्को मुंडवेल हांगासर, 2 दीस न्यू वाड्या, 2 दीस बायणा अशा पद्दतीन सगळे कडेन जावप आणि मॅक्झिमम 18 ते 45 सगळ्यांक वॅक्सिनेट जावचें हो आमचो प्रयत्न आसा.